केल्या की हाचे पयलीं आमी सांगपाचो प्रयत्न केला, म्हणजे ते पूर्णपणे अभ्यास करून केला, म्हणजे कोणाचें नुकसान जावचें ना त्या दृश्टिकोनांतल्यान. आनी तो एखादो मनशान नुकसान जाल्यार ताका 1 to 1 आपयला, बरोबर काय न्ही. आतां अनिल बाबा आसा तेजो, अनिल बाबा आसा आं अनिल बाबा पळय, ताजे घराचो फुडलो पोर्शन वता, तायलें उलोवन बाकी सगळे गजाली आसा लक्षांत तुका. अशें जो मनीस वैयक्तीक मनीस जो लागता पळय आसा न्ही, ताका आफून ह्यो सगळ्यो गजाली केल्ली आसा. आनी त्या थोडो हितू भितर थंय सर्वीस रोड थंय आसना. सर्वीस रोड आसता तुगे गुळे एरिया आनी परत पाणी पोळे ते बेनोडे मेरेन, म्हणजे पोळे सावन मडगांव वचपी महामार्ग 66 हो महामार्ग फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर म्हणजे ऑक्टोबरा नंतर ह्या कामाक प्रत्यक्ष सुरवात जातली अशी माहिती काणकोणचे आमदार तथा गोंयचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर आणि हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी काल रवींद्र भवनाक घेतल्या पत्रकार परिशद तथा हो सबंद मार्ग जो वयता त्या मार्गाची संपूर्ण माहिती ह्या वेळार नागरिकांक दिली. काणकोणच्या ह्या सुनियोजीत जावपी मार्गाचेर कोणाकय कसलो प्रॉब्लेम जर आसा, लोकप्रतिनिधी प्रॉब्लेम जर आसा, पंच सरपंच दर आनी कोणाक जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार फुडल्या बुधवाराक ते अधिकारी प्रत्यक्ष जाग्याचेर वयतले आनी पळोवणी करतले. ह्या रस्त्याक लागून म्हणजे हायवेक लागून काणकोण म्हणजे जाणे कोण म्हणटाले तो काणकोणच्या कर्मकांडार येवप म्हणजे अत्यंत भयंकर अशें मुश्कील आसलें. अनेक एक्सिडेंट, अनेक झाडां, अनेक वेळा तासोन तास गाडी ह्या महामार्गाचेर अडकून पडटाल्यो. काणकोणाक येवप हो प्रत्येक मनीस तोंड वांकडी करतालो. हो जर महामार्ग फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सुरू जालो आनी 3 वर्सां भितर जर कंप्लीट जालो जाल्यार काणकोणच्या लोकांक काणकोण सावन पणजी वचपाक 1.5 ते 2 वरां म्हणजे किमान 1.5 वरां भितर काणकोणचो मनीस पणजी सुशेगाद पावपाक शकता. काल प्रत्यक्ष मंत्री रमेश तवडकर आनी काही अधिकाऱ्यांनी हायवेच्या लोकांक प्रकल्पाच्या विशयी संपूर्ण म्हायती दिला. हो प्रकल्प बेगीबेग जावचो अशी काणकोणकारांची मागणी आसा. पूण काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांणी लोकां कडेन अपील केला की हो महामार्ग जावपा खातीर तुमी प्रयत्न करा, आपल्या फुड्यान रावा. आपल्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पासून गोंयच्या मुख्यमंत्र्या मेरेन ह्या मार्गा बद्दल आपल्यान संपूर्ण सांगलां. त्याय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पाठिंबो दिला. ताका लागून भविश्यकाळांत जावपी बेनोडे टू पोळे महामार्ग हो बेगोबेग जावपा खातीर लोकांनी सहकार्य करपाची मागणी केला. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार.